जेजू उरपाय आमची काळजा तुझ्याच मोगात भोगून आम्ही तुला सासाच्या सासरा उरपाय आमची काळजा तुझ्याच मोगात भोगून आम्ही तुला सासराच्या सासरा मोच्या सोयबा आयलोल्या देवाच्या पुत्रा मोच्या सोयबा आयलोल्या देवाच्या तुझ्या पुनर्जीवन जाल्लो जेजू भोव पवित्र संस्कारान आमचे पासत आजीर जाला. हालेलुया हालेलुया. खरो जिवो देव मरणाचेर जैत व्हरून फोंडांतलो भायर सरून आपल्या शिसांत दिश्टी पडून पुनर्जीवनपण सगळ्यांक आमकां दाखयता. ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू ह्या भोव पवित्र संस्कारांत आमी भेटुया. ताच्या शिसांनी ताची भेट घेतली. तेच भशेन ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू ह्या थोड्या खिणांक आमी लागशिल्ल्यांक भेटुया आनी पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचे बरोबर सदांच आसा देखून. ताका आमी घेवन खुशाल जावया. आमची नदर भोव पवित्र संस्काराचेर ह्या वेळार आसली. आमची मान भागावन सगळीं आमी ताका खोल नमस्कार करूया. गीत करूया K9.
같이 보리 보리 제주 같이 고락과 가니 같이 보리 보리 제주 같이 고락과 가니 Kristawanno sanggati dinwa sungkurat mukni Shilyanchi surgun turun Duno pedyan jildido Shilyanchi surgun turun Duno pedyan jildido Atyakaru Babashi Angavin Jesu Mezo Angavin Jesu Melo Jivita Morna Vido Morte Morizus Mekne Jivita morna vido, morte moristus pecre. Elono jivitarai, jivuntam suluitaraj, jivuntam suluitaraj. Maria Santa Bobo Partirte Porete Maria Santa Bobo Partirte Porete Jivon Sandhya Jesus
पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू मुखार हे सकाळी आमी आसूं भाग आमकां कोणेच पळोवंक ना ते मारयेन पळयलें आनी जे मारयेन पळयलें ते आमचे मुखार आसा. देखून आमची नदर ह्या वेळार जेजूचेर आसूं. तो पुनर्जीवन जाला. ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां वांटो मेळूंक आमचें जिवीत ताचे मुखार दवरलें. पळय ताका, आयक ताका, उलय ताचे कडेन. हो तुजो जेजू, पुनर्जीवन जेजू भोव पवित्र संस्कारान तुजे मुखार आसा.
पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांकां ताणें पाठयले आपली सोडवण सगल्यांक घेवन वचून. पुनर्जीवनपणाचो संतोश जी भोगता, पुनर्जीवनपणाचो अणभव जी घेता ती भायर सरता. तुका जर तर पुनर्जीवनपणाचो संतोश मेळ्ळा, पुनर्जीवनपणाचो भरवसो तुजे सगळें जागला, पुनर्जीवनपणाचेर तुवें जर तर विस्वास दवरला जाल्यार तुकाय ओवलो.
एकूच आमचो बावतीज एकलोच आमचो देवबाप. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या आंतोनेतर लुकास हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता देवाक दिनवासून फ्रांसीस फेर्नांडीस देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. हे सगळी आमची मागणी जण एकल्याची देवा मुखार दवरुया. खरीत भाशेन संवसाराची शांती पासत मागुया आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबा पासत. आनी ह्या दिसांनी आमची पास्कांचो आशिर्वाद कुटुंबाचेर जाता तेन्ना सगळ्या आमच्या कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची खासगी मागणी इल्लोच वेळ ओगी रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी बुदाची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सुमे क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्या आसूं. आयज दरचो इतिहास आमकां खबर सांगता. जुवांव आनी पेद्रू दोनपारच्या वेळार देव मंदिरांत वेताले आनी तेन्ना जल्मान अपांगूड एक मनीस सदांच थंयसर भिक्षे भोगतालो, भिकेक बसतालो आनीक भीक मागूंक लागलो. आनी पेद्रू म्हणलें आमच्या लागीं भांगारूय ना रुपया ना, आमच्या लागीं आहा तें हांव तुका दितां, जेच्या नांवान चलूंक लाग. आनी अपांगूड जल्मान चलूंक लागलो. तर जेजू जेवन जातोच भयणान बांदो ही अजापां जेच्या नांवान ते करूंक लागले. तर आमी जेजू जेवन जाला हो जेवन जालो जेजू दुसऱ्यांकूय दिवपाक हें ताणें आमकां हे मिसांत मागुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ते पासत घेवन सदांच एकवार मरी सगळ्या देवतांक भोगता. आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनवणी करात. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. महिमा देवाक सर्गी आनी बऱ्या मोनाच्या खुशांक संवसारी. आमी तुका वाखाणटा, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका महिमा दिता. तुज्या तुवें पासत तुका दिन वाचता. सुमिया एकल्या जोडी पुता जेजू क्रिस्ता, सुमिया देवा देवाचे भाशेचे बापाच्या पुता, संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाचे उजव्या बसलाय आमची काकूट कर. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सुनी, एकलोच तूं व्हडलो. आमेन. प्रार्थया.
सर्वेस्परा देवा पुनर्जन्मपणाच्या इतराच्या दोबाजीक संभ्रमान वर्सां वरस तूं आमकां संतोश बरीत कोत्ताय. ही परब आमी आतां संभ्रमुल्ले वरवीं सासणाच्या आनंदाक पावोवंक आमकां फाव कर. आमचे सुमियाचे पुताय जो क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजवूत चलयता सासणाच्या सासणाक. दोन मृताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदां सांजेचे 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरान वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरान भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागच्याक दिसपट्टी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सोरशीं ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरान भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, पळय, आमकां पळय. आपणाक तांचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी खुबे गोठ जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत तो देवाक वाखाणीत तांचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारासोरशीं बसून भीक मागी तो होच म्हूण तांणी ताका ओळखलो आनी त्या मनशाक घडलेल्या ते विशीं तीं अजापून तोटाकलीं. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सगलीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पोरजां मोदें ताचीं कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामोल सोदीत रावात. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुतां दुवानो, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. 1000 पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन केल्ल्या कराराचो इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सगळीं उबीं रावया. So
सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. लुका प्रमाणे शिव वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुजाल्यातान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसल्या एमाउस नांवाचे गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलेलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूब लागीं सरून तांचे बराबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयिल्लें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी कोत्ता त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लेओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुजाल्यांत एसांनी घडलां ताची खबर नासलो तो एकलोच हांगा जात्रेकार गाय. येवतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? ताणें म्हणलें, नाजारेतका जेजू विशीं घडलां ताची. देवान परजे मुखार कोन्यांनी तो सौत्रांनी पदवेन बोरलेलो प्रवादी तो आसलो. ताचे मुखेली यादनिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी कुर्सार किडायलो. इस्रायेलाक सोडयतलो तोच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, हे सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो. आनी आमचे भितरले थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडाच्या आदीं तांचे फणाशीन त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तुवें आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमच्या बराबरचे कांय जाण फोंडाशीं गेले आनी बायलांनी सांगलें तशें ताका मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, कितले म्हूण घोड्यो आनी प्रवाद्यांनी सांगलेलें तितलें सोतमानूंक जड मोनाचे मनीस तुमी क्रिस्तांय सोंसूंक ते वरवीं आपले बैवांत भितर सरूं नाका आसलें गाय. मागीर मोइजेसान सगळे प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागता तितलेय शास्त्रांचो ओड तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले ते गांव लागींशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परातून म्हणलें, आमचेशीं राव, सांज जाली आनी दीस दारेर पडचो जालो. आनी तो तांचे सांगाता रावूंक गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो उर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरले भितर उलपतालें न्हय. आनी तेच वेळार उठून ते जेरुजाल्याक परत गेले. आनी 11 जाण आनी तांची सांगाता एकठोल्लीं आसलीं तीं ताका मेळ्ळीं. आनी ताका सांगलें, सुमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमाक दिश्टी पडला. आनी ताणें वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ बोबणिंदो जेजचे पाटलावदार सबार बासांनी म्हणल्या भाशेन जेजूचें चिंताले
आनी जेजू जिवन जाला अशें म्हणून जेजू सांगलेलें तेंय ताका खबर आसली. पूण जेजू खोणांत निकी पिलो आनी फोंडांत निकी पिलो म्हणटच फोंडांत कितें जाता निकी पिलो म्हणटच मनीस कितें जाता कुसता. आमी कोणाचो पाटलाव केलो, आमी कोंडलांचो पाटलाव केलो अशें ताका दिसलें. आमी या घरा आमी फटोयल्या, आमी घरा या आनी आपणाची 11 किलोमिटर जेरुजल्यातान एमावसाक वचूंक वाट धरली ताणें. आनीच गजाल कोत्ताले, जेजूचेरूच गजाल कोत्ताले. तेन्ना जेजू खूद थंयसर तांचे मदें उबो जालो, पूण जेजू म्हूण ताणें ओळखूंक ना. आनी जेजून विचारलें, कसली गजाल कोत्ता तुमी? आनी तो म्हणटा तुका कांय खबर ना? वॉट इज द हॉट न्यूज? हेच आनी हॉट न्यूज कितें तें खबर ना तुका? तो एकलोच नको? जेजू नाजरेतकाराची खबर. तो मेल्यार 3 दीस जाले. जायत्यो बायलो सकाळ फुडें थंयसर गेल्यो, पूण ताची कूड ताका मेळ्ळी ना. आनीक ताकाय कोण देवदूत दिश्टी पडले, तांणी सांगलें तो जिवन जाला अशें आमी आयकलां. आनी आयज आमी हो नाजरेचो जेजू लोकांचें कितें मन आसलें आजून समजूंक ना. तें जेजू कित्याक येयलो तो कितें समजताले? जेजू कित्याक येयलो म्हूण समजताले? कितें म्हूण समजताले? आमी पुर्तुगेजांची कॉलनी भयणान बांदून, इंडिया ब्रिटिशांची कॉलनी, इल्लें उणेंपण भोगता. जेन्ना दुसरो सरकार आमचेर चलयता तें उणेंपण भोगता. आनी इज्रायलाक भयणान बांदून जायते उणें म्हण भोगताले. रोमकारां आतां काळ आसलें. आनी जेजू संवसारांत येयला तो हें करूंक येयला, आमकां फ्रिडम दिवपाक. रोमकारांच्या हातांतलो हें मेन तांच्या मनांत आसलें. फ्रिडम केन्नाय तरी मेळटलोच भयणांत बांदून. आमकांय पुर्तुगेजांचो फ्रिडम मेळ्ळो, इंडियेक ब्रिटिशांचो फ्रिडम मेळ्ळो, आनीक इज्रायलितांक रोमकारांचो फ्रिडम मेळ्ळो. पूण पातकाचे देवचाराचो फ्रिडम कोणाच्यानूच दिवंक जायना. हें कोणाच्यानूच करूंक जायनासलें. आनी तें करपाक जेजू संवसारांत आयलो. ते म्हणटा जेन्ना जेजू सांगतात आमी रावताले, हांव तो इज्रायलाक सोडयतलो म्हणून हो फ्रिडम कॉलनी. पूण तो येयलो तो आमकां देवचाराच्या हातांतलो. जेन्ना आदां येवन पातक केलें, आमी देवचाराचीं जालीं. हें सोडूंक तो आयला. आनी ताणें गजाल पोतून सांगली. आनी तेन्ना कितले जड मोनाचे मनीस तुमी, ही उतरां ताणें म्हणलीं जेजून ताका. कितले जड मोनाचे मनीस तुमी. म्हणजे सतमानूंक हिंगा घोडटा तें मिसाचे वांटे कशें. आमी मीस घोडटा तेन्ना भयणान बांदू देवाचें उतर आहा तें हिंगा मेळटा आमकां. देवाचें उतर तो समजणी दिता. कितले जड मोनाचे मनीस तुमी. सतमानतांव आहा. सतमानू कितें जड मोनाचे मनीस सतमानात. आनी ताका मोइजेस तें आपूण पासून शास्त्राची ताका ओळख दिता. आनी शास्त्राची ओळख मेळटा तेन्ना देवाचें उतर निराशीत जाल्ले ते मनीस जेस्पेराद जाता. पूण जेन्ना हें उतर आयकताले तेन्ना तांचे चिंतेस दुखेस आसले ते उमेदीन भरले भयणान. पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतराक इतलो पावर आहा भयणान बांदू. आमकां चिंतेस दुखेस आहा ताका उमेदीन भरपाचें हो पावर आहा. भितर आमची काळजां उलपतालीं न्हय,
अशें म्हणटा. भितरले भितर काळजां उळपतालें आनी कित्याक लागून देवाचें उतर भिणान बांद. आनीक उलयतां उलयतां सांज जाली, घरा पावले ते. आनी जेजून येता अशें दाखयलें, ना ना असो नाका तूं, आमचे शिराव, आमचे शिराव. आनी जेजू रावलो. जेवण केलें ताणें आनी उंड्याची मोडणी केली ताणें. उंड्याची मोडणी म्हणजे कितें? उंड्याची मोडणी म्हणजे कितें? आमकां दोन इतिहासांत हें उतर मेळटा. उंड्याची मोडणी म्हणजे कितें? मीस केलें. जेजून मीस केलें. मिसाचे वांटे हे वाचपांत मिसाचे वांटे आमकां मेळटा, देवाचें उतर आमकां मेळटा, सतमानता आमकां मेळटा. कितें जड मोनाचे मनीस तुमी सतमानात. आनी तिसरें बिळान बांदू मीस कोत्ता. उंड्याची मोडणी म्हणजे मीस केलें ताणें. आनी मीस केलें तेन्ना ताणें ओळखिलो जेजू म्हणून. नाच जालो, जेजू नाच जालो. आनी उपरांत जेजू नाच जातूच आपणा मदें उलयतात ते. आमची काळजां उलपतालीं न्हय भितरले भितर, आनी आमी निराशीत जाल्या. आमी निराशीत जाल्या. आतां आमी उमेदीन भरले. आतां आमी उमेदीन भरले. ह्या आमी जेरुसलेमाक घरा रावचे न्हय, ह्या जेरुसलेम आमच्या बराबरच्या मेळपाक जेरुसलेमाक गेले. इकराजां थंय आसले आनी दुसरीं आसलीं. ताका सांगलें आमकां सुमी दिश्टी पडला. ताणें सांगलें आमकांय जेजू दिश्टी पडला. आनी हे उमेदीन जेचें काम ताणें फुडें व्हेलें. घरा बसूंक ना, उमेदीन जेजू परगटूंक लागले भिणान बांद. गाना तयारच्या वेळार आमी लायन घेवया. C1 पेज नंबर 28. C1. आमचे दोनातू बारू सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा पावल बोलूया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळूया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग भोगुया. दोनया तुज्याच मोल्या पोना आतां उड्या सोल्या दाना. जातली रोखडी जाताय आमकां. जिवीत दिवपी काना पिवना. आमचे दोनाक उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर बोलूया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळूया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग भोगुया. अशे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोयेक आमच्या आत्म्याक पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा मनशा कुळाक सोडवून दिता तें बलिदान मानून घे. आनी कुडी आत्म्याची भलायकी आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा सूर काळें तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पळोवदी करो उत्तम काळार मोहिमेची
अदीक वाडते दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक जीव जालो आमची पासकांची बोली. सासनाच्या जिविताक जल्मल्लीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बाळत्यांक सुरगीचीं दारां उगडलीं. ताच्या मरणांतल्यान आमकां सोडून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जन्मा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उलासताचे मुखार, तशेंच सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवतां दोलबार तुका वाखाणणेचें गीत सांगातान तांबो नासतना गायतात. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. देखून दोआ परीचे पवित्र आत्म्यांक धाडून इंधनां पवित्र कर म्हूण हांव मागता. जावं ते आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मोरोंक सोसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही माशी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातोस ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवें आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा कोरा. भावार्थाचो गूट. देखून सर्वेस्परा सुमेज क्रिस्ताच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडीन रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या संस्कारिणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान पूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तान तुज्या मुखामळाचो परजोड प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्वकाडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांतां भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सुदार बापा सुर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक. जेजू ह्या संवसारांत आयलो, आमचे भाशेन मनीस जालो,
सगळें आमकां भोगता तितलें आपणें भोगलें निमणें कोश मरण आनी उपरांत जेवणपण आमकां आदायाच्या पातकांनी सोडोवपाक. तर हे देवाचें अजाप आमचें सगळें घडलें तें आर्गां दिवन सगळें आमच्या आपा म्हणुया. आमच्या आपा सर्गीच्या तें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक वचयता तशी आमची पातकां वगोस, आनी आमकां कारणांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकडेन जिवितां सवस्के आमकां दी सर्गीचे सुखाक, आनी आमच्या सरोनराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवां शान अवतरतले आमकां जीवदार काकुतीन सर पातकांतली सिटोय आनी सर आकांतांतली वाडटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवडान सांबाळ. तूं जियेता राजवूत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दी. देवाचे शरीर संसाराचे पापातले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पापातले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पापातले आमकां शांती दी. पळयात द्या शेळी संवसाराचें पाप काटा दी. शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. D18 पेज नंबर 57. D18. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
Bogoto Jesu Moga. प्रार्थूया. सर्वेस्पराच्या पुताचो संस्कार मनान शिवून आमच्या सगळ्या पोरण्या चालींतली नितळ जावन आनी नवी रचना जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सासोत आदाराचे माये पळे म्हाका पांयां लागीं सगळो म्हजो विस्वास एका कृतीचेर तुजे कोड म्हजे चललेल्या आसऱ्यान बरवशा पातक्यांच्या जातर म्हजो आसरो आनी म्हजो भरवसो. पाव म्हाका मोगा पासो येता आनी आपल्याक आशिर्वाद आनी आर्गां देवा विस्वास तुजेकाय खात्री जशें हांव स्वत म्हणटा म्हजे कोटा जायती पावटी आदी निर्भागी जावन पडली हांवें हांव जाणा जे मजूरी हांव जाणा म्हाका मजूरी दिली म्हूण हांवें म्हजी पेट तुका केल्यार तुजे पाद्याता मुंडी येता आदार मागोन जायत म्हूण आनी आनी हांव परतून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना सदांच तुका मारूंक आनी म्हणून तुका हे माये आदारी सासोत आदाराची सासोत आदाराचे माये सासोत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. नमान मुगे तुवें बोलले सर्वेस्पर तुझ्या दायसा वस्तऱ्या मोले सुदो आनी सुदो तुजो जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सासोत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. नमान मुगे तुवें बोलले सर्वेस्पर तुझ्या दायसा
Ostoria mone sodo, ani sodo tuzo Jesu. Bhagyotti Maria devache mai, ama bhagyanati minati kor, atani ancha manacha vada. Bhagyanti Maria, Adati, odrushta sapale, Mozut Rostot Kardecha, Maaguri Pasun, Sachati devacha moniranchi. Vinod soglia deva plutilla ostoria paso. Pavor tuza adat soglia chemanat sasasasa alashira. तुका केल्या आमचो आश्रय सायबिणी Adani nargosani duki. येसुमेज क्रिस्तांतूय आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां दाद दिवंक ज्या अजापाचे उपकार आमी मान दिता आमी मागता तुमचे लागीं आमकां फाव जावन मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावंक सदां फोड तुजे सुवणीचो तुजो जियेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक पिड्यावनाचो आमी गुळास करुया आमचो आदार सुमियाच्या नांवार आणि सोद आणि संसार उजा, सुमिया म्हजे मागणे आयक आणि माझे विनोद तुझेशी हो. सुमिया आसून तुमचे सवें आणि तुमच्या रातां तुका सुमे देवा येते चाकरां फावक सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी मनाची शांती आनी उदबून आदारान भाग्यूंत सदांच आमकां मारीच्या ती निवारूंक आनी हे काळाचे कोंतींतली आमी भोगूंक पावूं सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुमी क्रिस्त तुमचे मोदे आसून तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटण करूंक तुमचे वर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आनी जो बापान पवित्र आत्म्या संगाती जियेतना राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक सासो आदाराचे मायेचे मागण्या वरवीं सुदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वर देवूं आनी सदां काल तोगूं शेवटाक आमी गायन घेवया T21 पेज नंबर 213 T21 जगात आमची आदारी तूं सगळ्यांक आमकां दोर सांबाळूं बेसांव घालपी दोतोर राब्यान संकश्टांतली सदांच निवार बेसांव घालपी दोतोर राब्यान संकश्टांतली निवार कुर्बी मोरी सायबिणी आमी तुजी अस्कोल भुरगीं गोठाय दी गे माये आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सदां कुर्बी मोरी सायबिणी आमी तुजी अस्कोल भुरगीं गोठाय दी गे माये आमकां तुज्या